रॉटवायलर आणि पिटबुल जातीच्या सुण्यांचेर बंदी घालपाचो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो। यान फुडें रॉटवायलर आणि पिटबुल जातीचे सुणे हाडपाक मेळचे ना, तशेंच हे सुणे पोशिल्ल्या लोकांनी तांची नोंदणी करची अशें आवाहनूय मुख्यमंत्र्यान केलें। तशेंच स्वतंत्र उदका पुरवण खात्याकूय मंजुरी दिली। बुधवारा मंत्रिमंडळ बसका जाली। हे बसकेत कांय महत्वाचे निर्णय जाले। मंत्रिमंडळान स्वतंत्र उदका पुरवण खात्याक मान्यताय दिली। बेगीनूच अधिसुचोवणी जारी जातली। येवपी अर्थसंकल्पात निधीची स्वतंत्र तजवीज करतले। सिवरेजीची कामां आता महामंडळ पळयतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली। स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक 6 महिन्यात परमनंट सरकारी नोकरी मेळटली। उरिल्ल्या 60 ते 70 स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांकूय ह्या येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो। तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांच्या येवजण्यांनी सुदारणा केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। बुधवारा सकाळी सुर्ला फेरी धक्क्या लागसार एका मनशाची कूड सापडली। मरण पाविल्ल्या मनशाचे नाव उल्हास विनायक नायक अशें आसा। हे घडणुकेक लागून जायते प्रस्न उपरासल्यात। पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या। बुधवारा सकाळी सुर्ला फेरी लागसार ही कूड उफेदना दिश्टी पडटकीच बरोच बोवाळ जालो। बेगोबेग थळाव्यांनी उजो पालपी दळाक कळीत केलें। दिवचलचे उजो पालपी दळ घडणूक थळार पावलें आनी कूड उदकांतल्यान भायर काडली। कूड भायर काडटाच कुडीची वळख पटली। एक वेळ पांय घसरून तो उदकांत पडला आसूये असो अदमास आसा। ह्या घडणुकेची फुडली चौकशी सुरू आसा। दिसांदिस गोंयांत अपघातांचे प्रमाण वाडतच आसात। शिवोले बामणवाड्यार एका मर्सडीज कारीन रस्त्या कुशीक चलपी चलयेक धपको दिवन थंयच्यान पळ काडलो। हो अपघात सुमार 8:30 वरांचेर घडलो। हे अपघातान एकले चली गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत सध्या उपचार सुरू आसात। अंजुण पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो। पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। हालीसराक गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा।
सांचलेचेर लैंगिक अत्याचार केल्या प्रकरणात कुंकळे पुलिसांनी सारजोरचा सुशांत नायकाक अटक केल्या. चलयेच्या पालकांनी पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली. उपरांत दुबाविताचेर पॉस्को कायद्या खाला गुन्यांव नोंद केलो. स्मार्ट सिटीच्या तिसऱ्या टप्प्यातल्या कामांक 2 जानेवारी सावन सुरवात जाल्या. 28 फेब्रुवारी मेरेन तिसऱ्या टप्प्यातली कामां पुराय जातली असो दावो स्मार्ट सिटीचे सहाय्यक व्यवस्थापक मुकुंद मळीक हांणी केलो. मार्चच्या सावन राजधानी पणजेंतल्या अंतर्गत रस्त्यांची कामां हातान घेतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. 2 जानेवारी सावन तिसऱ्या टप्प्यातल्या कामांक सुरवात जाल्या. सांतिनेज जंक्शन ते डॉन बॉस्को, गीता बेकरी ते दयानंद बांदोडकर रस्तो, डॉन बॉस्को ते युको बँक, लिबर्टी शोरूम ते विनंती रेस्टॉरंट मेरेनच्या रस्त्यांची कामां पुराय जाल्ल्यान हे रस्ते येरादारी खातीर उक्ते केल्यात अशी माहिती स्मार्ट सिटीचे सहाय्यक व्यवस्थापक मुकुंद मळीक हांणी दिल्या. गोंयांत एक रशियन दादलो कायदेशीर विजा शिवाय राबितो करूं नाशिल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण लेव फेल्डमॅन अशें ताचें नांव आसा. ह्या दादल्याचो विजाची मुजत खरें म्हळ्यार 26 एप्रिलाक सोंपिल्ली, पूण तरी लेगीत तो बेकायदेशीरपणान राबितो करूं नाशिल्लो. हे संदर्भात मांद्रे पुलिसांनी लेव फेल्डमॅन हाचे आड FIR नोंद केल्ल्याचें कळटा. गोंयच्या साश्टी, बार्देस आनी तिसवाडी ह्या तिनूच तालुक्यांचेर पोर्तुगेजांचें राजवट आशिल्लें. पुराय गोंयचेर तांणी 450 वर्सां राज्य केलें ना अशें म्हत्वाचें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. मजगतीं आमी गोंयकार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशाही खाला रावले, म्हणूनच आमचें स्वतंत्र अस्तित्व तिगून उरलें. नाजाल्यार पुर्तुगेजांचो धर्मांतरण करपाचो यत्न यशस्वी थारतलो आशिल्लो. शिवशाहीक लागूनच धर्मांतरणाचेर आळो हाडपाक यश आयिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपल्या उलोवपांत म्हणलें. फर्मागुडेर जाल्ल्या पर्यटन खात्याच्या शिवजयंती उत्सवा वेळार तो उलयलो. छत्रपती शिवाजी महाराजाचो वावर तरणाट्या पिळगेक आनी राजकारण्याक प्रेरणादायी आसा. तांचें प्रशासन अस्तित्वांत हाडपाचो आमी यत्न करतात अशें उलोवप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. सांखळी शिवजयंती मनयले उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. तशेंच पुराय गोंयांत शिवजयंती व्हडा उमेदीन मनयली.
अमेरिकेत नोकरेचे आमिष दाखवून गोयच्या दोगा तरणाट्यांक लाखांची तोपी घाल्ल्या प्रकरणावयल्यान फटींग नोकर भरती एजंटाक बळी पडू नाकात अशें आवाहन मुख्यमंत्र्यान गोयच्या तरणाट्यांक केलां. तशेंच नोकरेचे आमिष दाखोवन फटयल्ल्या एजंटा विरोधात कारवाय सुरू आसा आनी NRI विभागूय फसवणूक जाल्ल्या तरणाट्यांचे संपर्कात आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुकांनी बरीच वाढ जायत रावल्या. बुधवारा कोलवाच्या एका कॅफेत वेटरान 30 ते 40 लाख हजार रोख रक्कम घेवन थंयच्यान पळ काडलो. हे संदर्भात कोलवा पुलिसांनी ताचेर कागाळ दाखल केल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. अंजुना पुलिसांनी आसगांवच्या एका रिसॉर्टात धाड घाली. ह्या धाडीत ऑनलायन जुगार खेळपी 12 जाणांक अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण तांणी 3.50 लाख रुपयांचो वेव्हार केल्लो. पुलिसांनी तांकां अटक करून 7 लॅपटॉप्स आनी 8 मोबायल फोनूय तांचे कडल्यान जप्त केल्यात. बुधवारा अनायूर हांगा एका फायरवर्क्स युनिटाक उजो लागलो. ह्या घडणुकेन एकल्या कामगाराक मरणूय आयलें जाल्यार एकलो गंभीर जखमी जालो. जखमी जाल्ल्या कामगाराक हॉस्पिटलांत उपचार खातीर भरती केल्लो आसा. उजो नेमको कसो लागलो तें मात कळुना. पूण उजो पालोवपी दळाक हाची म्हायती मेळटाच जवानांनी घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणात हाडलो. फाटल्या 5 वर्सांत गोंयभर 13,765 रस्ते अपघात जाले. हातूंत 924 जीवघेण्या अपघातांचो आस्पाव आसा. ह्या जीवघेण्या अपघातांनी 1022 जाणांक मरण आयलें. फाटल्या 5 वर्सांच्या अपघातांच्या आंकडेवारीचेर नदर मारीत जाल्यार रस्ते अपघातांत मरण पावप्यांचो आंकडो वर्सान वर्स वाडत आसा. रस्ते अपघात उणे करपा खातीर सरकार आनी वाहतूक खातें उपाय येवजण करीत आसा. अशें आसूनय रस्ते अपघात कांय कमी जायनात, ते वाडतूच आसात. दुसरे वटेन मरप्यांचोय आंकडो वाडटना दिश्टी पडटा. फाटल्या 5 वर्सांतले रस्ते अपघात आनी अपघातांनी मरण पावप्यांचो आंकडो पळयलो जाल्यार मरप्यांचो आंकडो वर्सान वर्स वाडटा. ताका लागून ही सगळी आंकडेवारी पळयली जाल्यार रस्ते अपघात नियंत्रणात हाडपा खातीर प्रभावी उपाय येवजण आंखपाक सरकार कमी पडले काय कितें असो प्रस्न उपरासले बगर रावना.
आके मोतीडोंगर वाठारांत आशिल्ल्या उदकाच्या झऱ्याची सामकीच अवतिकाय जाल्या। ह्या झऱ्या कुशीक झाडां वाडल्यात, तशेंच आशी कुशीक कोयर आनी प्लास्टीक पडिल्ले दिश्टी पडटा। सरकारान झऱ्याची देखरेख नितळसाणीचेर दुर्लक्ष केलां, अशें गीता विर्नोडकर ह्या थळाव्या बायलेन सांगलें। मडगांवच्या आके मोतीडोंगर वाठारांत आशिल्लो उदकाचो झरो सामकोच वायट स्थितींत आसा। ह्या झऱ्याच्या उदकाक वखदी मोल आसा, तशेंच हे उदक पिवपाकूय वापरतात, अशें गीता विर्डीकर ह्या थळाव्या बायलेन सांगलें। मात आतां ह्या झऱ्याची अवतिकाय जाल्ली दिसून येता। हे झऱ्या कुशीक झाडां वाडल्यात, तशेंच झऱ्याच्या आशी कुशीक कोयर साचला। झऱ्याची देखरेख तशेंच नितळसाणीचेर सरकारान दुर्लक्ष केलां, अशें गीता विर्डीकर हांचें म्हणणें। साश्टीची जीवनदायिनी म्हणून वळख आशिल्ल्या साळ न्हंयेकडेन पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट, पूण दुर्दैवी चित्र आतां पळोवपाक मेळटा। ह्या न्हंयेत प्रदूषणाची पातळी व्हडा प्रमाणांत वाडिल्ल्यान न्हंयच्या अस्तित्वाचेर संकट आयलां। एके काळार साश्ट तालुक्याची मुखेल न्हंय आशिल्ल्या साळ न्हंयेकडेन आतां साप दुर्लक्ष केल्ल्याचें स्पश्ट चित्र दिसून येता। मडगांव बोर्डा वाठारांत फाटले कांय दीस जाले रस्त्याचेर सिवरेजीचे घाणयारे उदक व्हांवता। हाका लागून सगळे कडेन घाणयारो वास पातळ्ळा, तशेंच दुयेंसांय जावपाची शक्यताय वाडल्या। रस्त्याचे कुशीक घरां आशिल्ल्या लोकांक तशेंच ह्या वाठारांत यो वच करप्यांक बरेच त्रास सोंसचे पडटात। हाचेर संबंदीत खात्याच्या अभियंत्यांनी दुर्लक्ष केलां, अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक कामील बरेटो हांणी सांगलें। मुळे पारोडा वाठारांत रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्ल्यान थळाव्या लोकांचे बरेच हाल जाल्यात। फाटल्या पावसाळ्यांत ह्या रस्त्यार मोठे फोंडकूल पडिल्ल्यान लोकांक येरादारी करपाक त्रास जातात, चलत वचपाक लेगीत मेळना। ह्या फोंडकुलांक लागून गणपती विसर्जनाक आशिल्ल्या खाशेले सुवातेचेर वचपाचो रस्तोय बंद जाला। संबंदीत खात्यान रस्तो दुरुस्तीचेर दुर्लक्ष केलां, अशें थळावे सांगतात। राज्यांत अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचें नांवूच घेना। सोनफातोर शेल्डे घडिल्ल्या अपघातांत कार चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार थेट वचून शेतांत पडली। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात ह्या अपघाता वेळार सुमार 7 जाण हे कारीन आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या।
वाढपी दुयेंसांच्या फाटभुंयेर भलायकी मंत्रालयान उच्च रक्तदाब, गोडेमूत आणि कॅन्सर सारकिल्या बिगर संसर्गजन्य दुयेंसां खातीर देशभरांत तपासणी मोहीम राबोवपाचें थारायलां. ही मोहीम 20 फेब्रुवारी ते 31 मार्च मेरेन आसतली. 30 वर्सां वयर आशिल्ल्या ह्या मोहिमेंत वांटेकार जावचें आनी आपली तपासणी करून घेवची. खंयच्याय जर दुयेंसाचो संसर्ग जाल्लो आसत जाल्यार हे विशीं कळीत करतले. दर एकल्याक ही मोहीम फायदेशीर थारतली तेन्ना सगळ्यांनी वांटेकार जावचें अशें भलायकी मंत्रालयान कळीत केलां. तेलंगणा घुवळी वखदा विरोधी पंगडान उप्पल खलसा, मेडचाल, मलकजगिरी जिल्ह्यात एका गुदावाचेर धाड घालून बेकायदेशीर रितीन सांठोवन दवरिल्ली 6.70 लाखांची वखदां जप्त केली. घुवळे वखदा विरोधी पंगडाच्या म्हणण्या प्रमाण तांकां 18 तारखेक खंय हे विशीं म्हायती मेळिल्ली. कसलेच कायदेशीर परवाने नासतना ह्या मालकान भरपूर प्रमाणात वखदां गुदावांत सांठोवन दवरिल्ली दिश्टी पडली. ते उपरांत तांणी ही कारवाय केली. ऑस्ट्रेलियांतल्या एका दर्यावेळेर आडकून पडून सुमार 67 देवमाशांक मरण आयलें. 60 परस चड देवमाशांक पयलींच मरण आयिल्लें. रक्षक हेरांक वाटावपाचो यत्न करीत आसात. सोमार आनी मंगळारा मेरेन सुमार 90 देवमाशीं जिवीत आशिल्लीं, पूण वेळ वचत गेलो तशें आनिकूय जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. भलायकी तज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाण सोरो पियेल्यार खंय 20 तरेचे वेगवेगळे कॅन्सराचे दुयेंस जावपाची शक्यताय आसा. ब्रेस्ट कॅन्सर, लिव्हर कॅन्सर तशेंच आनिकूय कॅन्सर जावं येता. तेन्ना मनशान सोरो कायमचोच बंद दवरचो अशी सुचोवणी भलायकी तज्ञ करपाक लागल्यात. वाडट्या कॅन्सर दुयेंसांच्या फाटभुंयेर WHOन हे विशीं म्हायती दिल्या. सोरो हो भलायकेक हानिकारक जावन आसा. बायलां मदीं ब्रेस्ट कॅन्सर आनी दादल्यां मदीं प्रोस्टेट कॅन्सर निर्माण जावं येता. दर एकल्यान सोरो ना पिवपाचो विचार केलो जाल्यार कॅन्सर मुक्त जावं येता अशें भलायकी तज्ञ सुचित करपाक लागल्यात. भारतांत वाडपी कॅन्सराच्या दुयेंसांच्या फाटभुंयेर आतां बायलां खातीर फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर कॅन्सराचे वॅक्सीन उपलब्ध करून दितले अशी माहिती राज्य भलायकी मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिल्या. सरकाराच्या निर्णया प्रमाण हे वॅक्सीन 9 ते 16 वर्सां पिरायेच्या चलयांक खातीर उपलब्ध आसतले. वाडपी कॅन्सराचो आंकडो उणो जावचो ह्या हेतान सरकारान हो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा.